आम्ही सध्या पैंगीण आसा आणि आमच्या बरोबर एक माणूस आसा. बाई तुमचें नाव? उमेश. उमेश बाब, आता डेव्हलपमेंटाचेर ताचेर उलयता, पूण हांव मातसो हिस्ट्रीन वयता. 2017 इलेक्शन जालें न्ही, तेन्ना आतांचे जे आमदार आसा इजिदोर ते काँग्रेसच्या टिकेटी वयल्यान निवडून आयले. मागीर ते बीजेपीन गेले मदींत. लोकांक आवडली ही गोश्ट, आवडूंक ना, कितें दिसता? हांव कांय सांगूंक शकना कित्याक आमची कामांच कांय जालें ना. काय जालें? डेव्हलपमेंट केलो म्हणटा, डेव्हलपमेंट जालो हांगा? म्हाका जाल्यार दिसना. कांयच ना ना. कितें गरजो आशिल्लो तुमच्या हांगा? कितें कामां तुमकां हांगासर जाय? मागे कांय स्टुडंट आसले तांकां लागून हांव कामां लागून गेल्लो, पूण हांव गेलो ना ते फुड्यान. पूण तेम फुड्यान गेले ते डायरेक्ट सांगूंक लागले की अशेंच जाता. सर हांव डेव्हलपमेंटा बाबतींत जेन्ना उलयता तेन्ना बरे तरेचे हॉस्पिटल किंवा सब सेंटर, हेल्थ सेंटर किंवा बरे तरेचें एज्युकेशन किंवा बरे तरेचे रस्ते, उदक, ह्यो सगळ्यो गोश्टी सारक्यो आसा? म्हाजे हिसपान म्हाका दिसना. काय ना? हय, म्हाजे हिसपान म्हाका दिसना आमकां जाय तशें जालें हें. जावंक ना. ना ना. तोच म्हण न्ही, तेजे पयलीं आमगे तवडकर येयल्लो, तेणे पासून आमकां व्हडलें हें आमकां जाय तशें केलें ना. आपल्या मनशाच्याच लोकांक कामां लायले तेणी. ओके ओके. म्हाका सांगात, आतां हांगासर बीजेपीचे म्हणून टिकेट फिक्स जावंक ना अशें आयकपाक येता की ती इजोदराकूय वचूं शकता किंवा तवडकराकूय वचूं शकता. ह्यो गोश्टी उलोवप जाता. काँग्रेसची फिक्स जाल्ली आसा. जनार्दन भंडारी हांकां काँग्रेस टिकेट दिल्या. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन? म्हाजे हिसपान न्यू एक कोण तरीच करपा जाय अशें म्हाका बी दिसता. कित्याक पयलीं सान हे दोगूय जाणी हांगा यूज जाल्ले. बरोबर. तेमच्या मदल्यान आमकां कांय सॅटिस्फाय कांय मेळना. कोण तरी न्यू जाय. जनार्दन भंडारी आसा तशें लिडर हांगासर, कामां करता? तो आसा, पूण भायल्या सायडीन तेगे चड हें आहा, पूण गांवांत तितली आमकां तितली हें ना तेजें.